नमस्कार मित्रांनो, सूरज नांद्रेकर परत एकदा तुमच्या मुखार गोंयकारपण हे चॅनलासाठी. फाटल्या काही दिसांनी असो अंदाज लायलो वता की गोंयान मंत्री मंडळान फेरबदल जावपाचो आसा. हे जाता तेन्ना काही आमचे राजकारणी स्टेटमेंटा वयर स्टेटमेंट करीत वतात. हालीं 2 दिसां पयलीं आमचो बाब रमेश सावडकर जो स्पीकर आहा गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो, ताणें म्हटलें की काही मिनिस्टर तांच्यो सांगिल्ल्यो गोश्टी आयकनात आनी हो विशय मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षा कडेन मांडलो. आज आमी आयला काणकोण हांगा तांचे कडेन भासाभास करपाक आनी विचारपाक नेमको तेंचो विशय कितें आहा. जेन्ना मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो तेन्ना सावडकराक जागा मेळपाची शक्यता आसा. चला तर तांचे कडेन वचून उलोवया आनी पळोवया नेमकें कितें चल्लां. नमस्कार सर. नमस्कार. हालींच फाटल्या कांय दिसांनी आमी पळयलात राजकीय घडामोडी जावपाची अशी शक्यता दिसता आनी तातूंत तुमचे 1-2-3 स्टेटमेंट आयले की तुमी नाराजगी व्यक्त केली काही मंत्र्यां चेर जे आयकनात म्हणून. आनी कालूय तुमी स्टेटमेंट केलो प्रेस कॉन्फरन्साक की तुमी कोणा कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन अध्यक्षा कडेन बीन केन्नाच म्हणूंक ना की आपणाक मंत्रीपद दिवचें म्हणून. कितें दिसता तुमकां राजकीय घडामोडी जावपाची आहा ह्या दिसांनी? राजकीय घडामोडी ज्यो जावपाच्यो आसा जशें तुमी वाचता तशें पेपरान हांवूय पेपरान वाचता. ज्या संदर्भांत म्हजें लक्ष ना, म्हजें लक्ष जें आसा तें तुमी फाटले 1700 वर्सभर पयलें, फाटले 2 वर्स पयलें हांव श्रमदामाच्या कन्सेप्टांतल्यान ज्या तरेन काम करता की म्हाका दिसता की एक गजाल कशें गोंयाक आज आमची सत्ता आसा, मत्सर मनीस आज सभापती आसात, केंद्राक आमचे सत्ता आसा आनी आमच्या पार्टीचें पक्षाचें मेन हेतू जो आसा तो अंत्योदय जावपाचें काम करपाचें. आनी तीच पार्श्वभूमी हांव घेवन वता आनी ती पार्श्वभूमी घेवन वता आसतना ती काम जायनासत जर जायत न्ही, त्या ध्येयाक जर आमी पुर्ती करपाक पावना आसत न्ही जाल्यार थोडोसो डिस्टर्ब जाता. आनी तातूंत एक कांय जे स्टेटमेंट केले आसा तातूंतल्यान केल्ले आसा की हाजर असो न्ही की ज्या तरेचे सरकार मंत्री बाकी सगळे आसाच, पण ज्या कामा संदर्भात थोडीशी कमतरतीच पडटा त्या संदर्भात हांव उलयलें आसा. ते मोठे व्हडले स्टेटमेंट अशें न्ही, ते हांव उलयता अशें न्ही, लोकूय उलयतात. पण तुमी म्हटलें की मोठे अशें कांय तातूंत नथींग टू रीड बिटवीन द लायन्स अशें म्हणटात तशें. पूण ताजे मागीर तुमी जेन्ना तो स्टेटमेंट केलो ताजे मागीर मुख्यमंत्री आनी अध्यक्षांनी तानवडे बाब तुमचे कडेन उलयले म्हणून? नाही, स्वाभाविकपणे आसा न्ही ह्या विशयाचो. हांव एक कॅडरांतलो मनीस आसा, कोर कमिटी मनीस असल्या कारणान आसा न्ही की म्हजी भावना खंय दुखल्यो, कितें केलें, खंय कमी पडलें ह्या संदर्भात चर्चा आमची जाल्ली आसा. हांव हाजे पयलीं तांकां सांगलें आसा, आतांय सांगत आसा की म्हजे भावना इतलीच आसा की सत्ता आमची असल्या कारणान आसा त्या सत्तेचो उपयोग पूर्णपणे अंत्योदय तत्वाचेर शेवटच्या मनशा पर्यंत जावचो, इतलीच म्हजी भावना आसा. तुमकां कितें दिसता एक्झॅक्टली जेन्ना तुमी तो स्टेटमेंट केलो तुमकां कितें दिसता ती मंत्री लोक सर्वसामान्य मनशा कडेन सकयल पर्यंत पावनात? न्ही, पावूंक जाय हें म्हजें म्हणणें आसा की केवळ तो एका मतदारसंघा पुरतो आपल्या पुरतो असो न रावता, म्हणजे तो सर्वव्यापी सगळ्या पर्यंत आसा काम करणारो आनी नासत जाल्यार सुद्दां गोंयच्या लोकांक भावना संवेदना समजून घेणारा तेच म्हजें म्हणणें आसा. म्हणजे तुमी एकूच मंत्रीची गजाल करता काय खुबशे मंत्री आहात तशे? हांव ह्या विशया संदर्भात आतां न्ही टिप्पणी हांवें केली, हांवें ताचें पूर्ण डिटेलाक हांव वचना की म्हजो भाग न्ही तो भाग आसा मुख्यमंत्र्याचो, कोण कितें काम करता न काम करता तो म्हजो भाग न्ही. पण थोड्योश्यो गजाली म्हाका फील जाल्यो हांव उलयल्यो, पण ताजें इव्हॅल्युएशन करपाचें काम आसा तें मुख्यमंत्री करता आनी मुख्यमंत्री करतलो अशें म्हाका दिसता. हांवें तातूंत खूब खोलायन वचपाची आवश्यकता आसा अशें दिसना. ओके. तडकर बाब, अशें म्हटलें वता की आतां जेन्ना आमचे मंत्रीपदाचे जेन्ना आमी गजाल करतात
मुख्यमंत्र्यांनी फाटीं म्हटलेलें की फेरबदल जातलो आनी आतां महाराष्ट्रा इलेक्शन जाल्या तर असो अंदाज आहा की कांय दिसांनी नव्या वर्सा पयलीं किंवा नव्या वर्सा मागीर फेरबदल जावपाचो आहा. जावंक आनी शकता न जावंक शकता हे तुमी उलयता हय. म्हजे कडेन तसो विशय जावंक ना आनी हांवें खंयचीच बाबा म्हाका मंत्री करपाक जाय आनी कोण करपाक जाय असो डिमांड हांवें केन्नाच करूंक ना न्ही. तुवें केन्नाच 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 करूं ना आनी यू आर सॅटिस्फायड वीथ द स्पिकर्स पोस्ट. म्हजेर जी पक्षान जबाबदारी आसा ती पूर्णपणे 100% कस लावपाचेच कोण हांव प्रयत्न करतां. ओके. केन्ना केन्ना प्रयत्न अपुरो पडटा आसत न्ही जाल्यार तो खेद हांव मुख्यमंत्र्या कडेन पर्टिक्युलर हांव जरूर उलयतलो आनी टार्गेट आसा की ह्या जी पक्षान दिल्ली जबाबदारी आसा ती 100% ताका न्याय दिवपाचो प्रयत्न करप. अशेंय म्हटलें वता की तवडकर बाब हांकां गोंयचो मुख्यमंत्रीचो सुद्दां पद असो. हांव खंयच्याच स्पर्धेक ना. म्हजे कडेन म्हजें काम जें आसा अंत्योदय तत्वाचें काम करपाचें की मदनजी काळाक पयलें हांव श्रमदानाच्या कामाक व्यस्त आसा. मदनजी काळाक जे आसा न्ही 15-20 दीस पयलें तुमी भगवान बिरसा मुंडाच्या यात्रेक व्यस्त आशिल्लो. आतां हांव सद्या म्हज्या लोकोत्सवाच्या कामात आसा आनी हें सगळें करता आसतना की जो सामान्य मतदार आसा सामान्य कार्यकर्तो आसा ताचें हित हें इतलेंच म्हाजें प्रायोरिटी आसा. एज अ स्पिकर तुमी कॅन यू नॉट पुल अप अ मिनिस्टर आनी आस्क हिम जर तो तेजें काम सारकें जायना तर इवन वेन द एसेंब्ली इज ऑन ऑर नॉट. आनी बऱ्याच वेळाचें हांव म्हजी कामां जी आसा न्ही म्हणजे म्हज्या मतदारसंघात विशेश करून की एसेंब्लीच्या काळाक तांकां सगळ्यांक आपयता आनी तेंचें डायरेक्शन दिवन आसतना कामां जातात म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत कामां जातात. आनी कांय प्रमाणांत कांय जाणांचो अनुभव जो आसता काम करपाची तयारी नासता पळय त्यामुळे थोडेशे नाराजी किंवा थोडेशें जे मातशें थोडें टायट करून जे आसा तांकां ती काम करून घेवपाची गरज आसता कारण ती जनते खातीर लोकां खातीर आसता न्ही म्हणजे सर्वसामान्य मनशा खातीर त्या खातीर आसता आनी त्यामुळे जावची तीच अपेक्षा आसा. आनी तें विधानसभेच्या कालखंडा भितर आसा न्ही म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्याच्या कामा ह्याच्या बाबतींत म्हाका केन्नाच अडचण जाली ना केन्नाच. म्हणजे ताणें ज्या तरेन हांव काम करपाक सोदतां म्हाजो भाव ताका कळटा आनी ताका पूर्ण सहकार्य दिवपाचें काम ते स्वता करता. म्हाका केन्नाच खंय अडखळे आयले अशेंय ना. म्हणजे त्यामुळे बाकीच्याय मंत्र्यांक तीच अपेक्षा आसता की बाकीच्या मंत्र्यांनी आसा न्ही त्याच प्रकारचें काम करचें आनी म्हज्या मतदारसंघांतले हातूंत विशेश करून जे आसा न्ही जे बारीक लोकां संदर्भाचीं कामां आसा ती जावची तीच अपेक्षा आसता. तुमकां दिसता तुमचे लास्ट आतां 10 years लास्ट 3 years एज अ स्पिकर हॅव यू बीन एबल टू डू डेवलपमेंट एज यू एक्सपेक्टेड किंवा ज्या लोकांक एक्सपेक्टेशन आसले तशें हांव म्हज्या मतदारसंघा बाबतींत विचार केला ती हांव पूर्णपणे समाधानी आसा. तुमी म्हजे कडेन न्ही म्हजे मतदार आसात म्हजे कार्यकर्ते आसात ताका विचारात. आज ज्या तरेन आमी नॅशनल हायवे जो आसा तो अवघ्या 2 वर्सां भितर आसा ती प्रोसेस कंप्लीट करून आसतना फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें. ही अपेक्षा कारण खूब मोठे म्हणून आशिल्ली. उदकाचे प्रस्न लायटीचे प्रस्न लायटीच म्हाका दिसता 100% ग्रामीण भागासून सुद्दां जे आसा न्ही अंडरग्रावंड केबलिंग आमी पूर्ण करतात की उदकाच्या बाबतींत सुद्दां जे आसा न्ही थोडे भाव लॅप्सीस उरले आसा न्ही की आज गांवडोळी खतीगांव सगळ्या भागांक जे उदक पावनाशिल्लें आसा न्ही ते गांवणे डेमांतल्यान आमी एक 100 कोटीचो प्रोजेक्ट करून ते थंय उदक पावयता. म्हणजे लायट उदक आनी रस्ते ह्याच्या बाबतींत आमी 100% फुडल्या काळांत जे आसा न्ही आमी स्वयंपूर्ण जातले आनी त्याच कोणाच्यान आमची घोडदौड आसा. आनी आज खऱ्या अर्थान ती गरज आसा की ज्या तरेन आमी ह्या सगळ्या कन्सेप्टांतल्यान आसा न्ही कार्यकर्तो सक्षम जावप मतदार सक्षम जावप रोजीरोटीक प्रश्न सुटोवप ह्या हाजेर टार्गेट करून आमी फुडें वता. तडकर बाब म्हाजो लास्ट एक क्वेश्चन तुमकां तुमी 2022 स्पिकर जाले गो लेजिस्लेटीव एसेंब्लीचे ताजे थोड्याच म्हयन्या भितर एक कितें डिफेक्शन म्हणटा तें जालें. काँग्रेसींतले 8 आमदार तुमचे कडेन येयले तुमचे कडेन डिस्क्वॉलिफिकेशन केस येयली ती मर्ज तुमीच केलो डिस्क्वॉलिफिकेशन केसूय मागीर तुमीच सेटल केली म्हणजे यू पास द ऑर्डर सेईंग यू डिसमीस बोथ द ऑर्डर्स. हातून लोकांची मातशी नाराजगी दिसता की हांव नाराजगी दिसपाचो विशयच ना. हांवें घटनेक आमकां जे कांय दिल्ले आसा नॉर्म्स दिल्ले आसा त्या नॉर्म्सांक बसून केल्ले आसा. हांवें ऑर्डर दिल्ले आसा की त्यामुळे एखादो म्हणजे जो कंप्लेनट आसा तो सॅटिस्फायड आसा तांकां हांवें सांगलां की तुमी फुडें वचूं येतात तुमी. त्यामुळे हांवें जी ऑर्डर दिल्ली आसा ती म्हाका जे कांय गजाली नॉर्म्स लक्षांत आयल्यो आनी त्या नॉर्म्सा बेजाचेर दिल्ले आसा. त्यामुळे नाराजी करपाचो विशयच ना. सर पूण एज अ स्पिकर आनी सिनियर पॉलिटिशियन
गोंयचे आतां हे जे विधानसभेन आहा सगळ्यान सिनियर पॉलिटिशियन म्हणटा ते तांचे मदीं तुमचें नांव येता. एज अ सिनियर पॉलिटिशियन इतलो एक्सपिरियन्स आसता तुमकां दिसता डिफेक्शन्स जावचे काय इज इट गूड फॉर द डेमोक्रेसी? नाही, एक गजाल लक्षात घेवपाक म्हणजे सगळ्या बाबतींत हांव हाजे पयलीं स्टेटमेंट केला की ह्या सगळ्या गजाली खातीर सगळ्या प्रकारचे नॉर्म्स म्हणजे लोकभावना आसा, लोकभावनेची कदर जी आसा न्ही आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. सगळ्यांनी करपाक अशें डिफेक्शन करपी आसा, घेवपी आसा, म्हणजे सगळ्यांनीच करपाक जाय. हें म्हजें मत आसा आनी हांवें हाजे पयलीं व्यक्त केल्लें आसा. तर कारण लोक आतां इलेक्ट करून दितात काँग्रेसीचे टिकेट किंवा BJPच्या टिकेट. आतां फाल्यां काँग्रेस येत म्हणून सांगलें म्हणून तातूंतल्यान BJPंतल्यान जर थंय गेले आनी फाटीं जाले प्रवेश करपी मनशान चिंतून लोकभावनेचो विचार करपाक जाय आनी आमी घेवपाच्या विचारान आमी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. ताचो परिणाम दुश्परिणाम जे आसा न्ही ताचो विचार आमी सगळ्यांनी करपाक जाय गरज आसा. सो एवरीबडी हॅज टू थिंक अबाउट डिफेक्शन्स. पूण इज इट रायट ऑर रॉंग? रायट ऑर रॉंग म्हणजे ह्या संदर्भात निर्णय हांवें दिल्लो आसा न्ही. हय, हांवें जो निर्णय दिल्लो आसा ह्या म्हज्या निर्णयाक हांव ठाम आसा न्ही. नो, इज इट नॉट डिचींग द पिपल्स मॅन्डेट? हांवें लोकांचो मॅन्डेट डिचींग करूं ना एज पर ना, तुमी न्हू म्हणिना, कॉन्स्टिट्युशन जे आसा न्ही तुमी म्हणिना. आय एम टॉकिंग अबाउट द MLAs जे इलेक्ट जावन येता आनी दुसरे हेजे तो तांचो विशय आसा न्ही. हय, तो तांचो विशय आसा की जर ताणें तो विशय करता आसतना ना हांव तुमकां पर्सनली विचारता, तुमच्या मनांतसून कितें दिसता तुमकां? घटनेक सारकी गजाली हांव सभापती आसतना की हांगा पूर्णपणे आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक हांव बांदील आसा. त्यामुळे म्हजें स्वताचें अशें वैयक्तीक मत नासता थिंगा. म्हणजे हांव जर पदाचेर नासता तेन्ना म्हजें वैयक्तीक मत अशें येता. कळ्ळें? म्हणजे हांगाच्यान जे एक संविधानीक पदाचेर हांव आसता त्यामुळे की हांगा ज्या आमदारांनी जो प्रवेश केला डिफेक्शन केला म्हणटा म्हणजे की ताणें ज्या कॉन्स्टिट्युशनाचो पूर्ण अभ्यास केला आनी करून जर केला आसतलो आनी त्यामुळे हांवें सुद्दां निर्णय दिल्लो आसा आनी तो पूर्णपणे घटनेच्या आदाराचेर हांवें निर्णय दिल्लो आसा. थँक्यू.